Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. सुरुवातीची उतरां. प्राचीत काळ शुभ काळ. काळ देवासुरशी परतून येवपाचो. प्रितीच्या भावां भयणींनो, प्राचीत काळ आमी आयज सुरू करता. काळ हो प्राचीत करून शुभ वर्तमान मानून घेवपाचो. मागणें, उपास आनी धर्मदान पाळून. आयज ह्या गोबराच्या बुधवारा आमच्या माथ्यार गोबोर लावन आमचे सोयंब आमकां कळीत जाता खरें, पूण हो वेळ आमकां नवसोरडेचो आनी कुरपेचो. ह्या वेळाचो फायदो काडूंक आनी भरवासो किर्लावंक आमकां सगळ्यांक उलो. ह्याच संदर्भान आयचो विशय. शुभ वेळाचो फायदो घेवन भरवासो किर्लावया. हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेताना ह्या प्राचीत काळाचो आमी फायदो घेवन मागणें, उपास आनी धर्मदाना वरवीं परतून दैवीक अनुभवान आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक भरवासो किर्लावंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत कुरपा मागुया. शुभ वेळ तो होच. वेळ देवाच्या संबंधांत वाडपाचो. सोमया जेजू, तुज्या बापाच्या संबंधांत वाडूंक तूं आमकां उत्तम नमुनो. तोरी आसतना आमी मागण्यांक फावो तो वेळ दिवंक ना आनी ताळण्यांक आनी आळसायेक लागून हो संबंद इबाडला. आमकां बोगोस सायबा. सोमया काकलूतकोर. शुभ वेळ तो होच. वेळ आमचें काळीज आनी जिवीत शिस्तीन सारपाचो. क्रिस्ता जेजू, सुभागीपणाच्या जिविताची भूक दवरूंक तुजो आमकां उलो. तोरी आसतना आमी सुभागीपण आनी प्रमाणीकपण सांडून नवसोरणेचो उलो भेऱ्या कानार घेतला. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूतकोर. शुभ वेळ तो होच. वेळ काळजां गरिबांक उक्ती करपाचो. सोमया जेजू, तुवें आमकां मोगाचो पाठ उतरां तशेंच कोरण्यांनी शिकयला. तोरी आसतना आमी आमचे हात बंद करून गरज आसलेल्यांच्या आदाराक आमी धर्मदान दिवंक ना आनी गरीब दबल्यांच्या रोडण्यांची बेपरवा केल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोमया काकलूतकोर. वाचपा आदी विवरण. जोयल प्रवाद्याचो ताळो प्राचीत काळ उक्तो करता. तातूंत देव घोणघोण सोदिना, बोगोर सादेपण. न्हय भायलीं आंगोस्त्रां पिजप, बोगोर भितरल्यान काळजां पिजप. आयजूय जावन आसा शुभ वेळ नवेपणान जिवीत सुरू करूंक म्हूण प्रवाद्याचो ताळो आमकां उगडास करता. शुभ वेळ तो होच. तारोणाचो दीस तो होच. भाग्यवंत पावलूची दुसऱ्या वाचपांतलीं उतरां आमकां ही नवसोरडी कळाव करिनासतना आपणावंक हुस्कायता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमचें ध्यान मन भितरले तयारेचेर ओडता. धर्मदान, मागणें आनी उपास हे 3 पावंडे दुसऱ्यांची तोखणाय घेवंक न्हय, बोगोर हातूंतल्यान बापाची मजुरी जोडून घेवंक जेजू स्पश्ट करता. चितान
देवाचें उतर आयकून हो वेळ शुभ करुया. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून हास्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान मुजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्पोरा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलूतजार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. खास्त लायल्यार पर्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणो जायत? तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बोक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्पोरा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणे दवरीत. सियोनांत एक तुतुरी वाजोयात. एक पवित्र उपास फर्मायात. जोमात भरात. पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात भरात. भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळकांक पर्यान. नवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदे यादनिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयारांनी रुदोन करून म्हणचे, सर्वेस्परा, तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केण्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान भरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूतजारा देवा, काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचें खोत दोन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्यांत म्हज्या. थीर मन घडोवन देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता.
भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. उद्गार. आज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार सर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुतुरी वाजोय नाका. धोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, भोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोबाळ आनी काकूळजार. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी प्राचीन काळाचो शुभ वेळ खालत्या काळजांनी जियोवन
आनी आपले पोरजेक देवाचे मोवाळ आनी काकलुतीचे रूपकार जावंक आनी शिकोवणेन भरवासो कीर लावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. देवाशी परतून येयात. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या आसऱ्या खाल आसलोले पोरजेक नितीचे, शांतीचे आनी भरवशाचे प्रतीक जावन वायट जिवीत न्हवसोरून दैवीक तत्वांनी वाडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. शुभ वेळ तो होच, तारुणांचो दीस तो होच. आमी हो शुभ प्राचीत काळ सुरू करतात तेन्ना मागणे, उपास आनी धर्मदाना वरवीं हो काळ आमकां खऱ्यांनीच शुभ जावंक आनी आमी भरवशान आनी देवाच्या विस्वासान वाडूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. आमी ह्या प्राचीत काळांत सुरू करतल्या त्या बऱ्या कोरण्या वरवीं अभिमान भोगूंक न्हय, भोगोर आमकां आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक भरवासो पोरगोटूंक आनी आमचो कुटुंब, समाज आनी पवित्र सभा न्हवसरणेच्या मार्गार फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. नियाळ, जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. माथ्यू 6:4. नियाळाक आधार. आयज आमी प्राचीत काळांत भितर सरता. आमच्या कोपोलार आमी गोबोर घालता. शुभ काळ आनी शुभ वेळ हो. तो दुखीचो काळ न्हय, पूण भावार्थाचो काळ. कित्याक पास्कांचे परबेक आमी तयार जाता. जायतीं भावां भयणां आपणाक उणें करून गरिबांक आदार करतात. उदाहरणाक, एके गरीब फामिलींत आपल्या भुरग्याच्या इस्कोलाची फी फारीक करूंक जायनासली तेन्ना एका भावान ती कोणाक कळनासतना फारीक करूंक आदार दिलो. पयल्या वाचपान जोएल प्रवादी आमकां सगळें वायट सोडून देवाचें बोगसणें मागून ताचेशी परतून येवंक मागता. कित्याक तो मोवाळ, काकलुसार, दयाळ आनी सोंसणीकायेचो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मदान, उपास आनी मागणे विशीं खबर करता. ही दोणवण आमी देवाचे नदरेंतल्यान करूंक सांगता. सगळ्यांक दाखोवन त्यो आमी करूंक फावो ना, पूण गुप्ती. जेजू म्हणटा, गुप्ती केल्लें पळयता तो बाप तुका मजुरी दितलो. आमी बरो वावर केल्यार आमकां वाखाणल्यार बरें दिसता. इल्लेशें आमी दिल्यार तांचो व्हड प्रचार करता. देव आमकां बोबाट करिनासतना जायतें दिता, पूण देवाची वाखाणी करूंक विसरता. बापा मोगाळा,
कसली उदार करणी दुसऱ्या सोवें तुजी कुरपा आनी काकलूत मेळोवन घेवंक गुप्ती करूंक वावरूंक आमकां तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.